साळ न्हंयतलो गाळ 2 टप्प्यांनी काडटले अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। साळ न्हंयचो वैज्ञानीक पद्दतीन सोद घेवपाचें काम सागर विज्ञान संस्थेक दिलां। कांय लोकांनी आपली सिवेज न्हंयत सोडल्या ते बंद करचें अशें आवाहन तांणी लोकांक केलां। न्हंय ज्या जाग्यार सागराक मेळटा थंय सावन गाळ उसपूंक सुरू करतले अशें तांणी मुखार सांगलां। You had a meeting, I think, with the Sarpanch. साळ रिवर डिसेल्टिंग हो विषय जो हा पळय रे, एक्चुअली ताका खरें म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ सालसेत, आमी सगळ्या म्हणजे ज्या भागांतल्यान साळ रिवर व्हांवता पळय न्ही त्या सगळ्याच्या लोकांच्या इंट्रस्टान आमी ती करपाक सोदता। आतां हे करता आसतना तेणी म्हटलां तें बरोबर आसा, 2 फेजींनी आमी करता, पण खंयची रिवर जर ड्रेजिंग करतले किंवा ती डिसेल्टिंग करतले आसत जाल्यार ज्या कडेन ती दर्याक जॉयन जाल्या पळय न्ही थंयच्यानूच ती सुरू करची पडटली। ती वयर सुरू जाला थंयच्यान आमकां शेवटी डिसेल्टिंग करपा खातीर जी डिसेल्टिंग मशिनरीज लागता किंवा जी बोट लागता तितूंतल्यान डिसेल्ट करीत करीत वयर वयचें पडटा। सो डेट इज समुद्राक टच जाला थंयच्यान डिसेल्ट करीत वयर वयचें पडटा। रायट, फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवरच्यान सुरू करपाचो असो तरी आत्ता प्लॅन आहा आमचो, आनी तातूंतल्यान आमी ती डिसेल्ट करीत इट वील टेक टायम। म्हणजे ताच्या खातीर आमी म्हटलां की 2 फेजींतल्यान एक तर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन ताच्या खातीर आमी सेपरेटली फंड्स मागला डिसेल्ट करपाक आमकां तांच्यांनी पयशे दिवचे म्हणून। इन केस जर डिले जालो जाल्यार आमकां आमच्या फंड्सांतल्यान सुरू करचें पडटलें। बट ते रिवर कंप्लिटली रिवर उरूकूच ना। हांवें पळयलां की तेजो टोटल हांवें पयर आमी प्रेजेंटेशन पळयता आसतना पळयलां तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे बऱ्याच जाणांनी भितर सिवरेज हाडून सोडलेली आसा। आमकां ते पयले बंद करपाक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला। आवर WRD मिनिस्टर हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स। ताणें म्हटलां की आमी ऑलरेडी नोटिसी काडपाक आनी हे ते सगळ्यांक सुरू केल्लें आसा। लोकांनी समजून घेवपाक जाय डायरेक्टली आमी सिवरेज हाडून सोडूंक शकचे ना, न्हंयत कितेंय हाडून उडोवंक शकचे ना। त्या बद्दल जागृती तुमी करपाक जाय। साळ रिवर जर वाचोवपाक जाय आसत जाल्यार सगळ्यांनी सालसेतकारांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी डेफिनेटली साळ रिवर जी आसा पळय न्हू आमी वेवस्थीत रित्या ती जर वेवस्थीत रित्या केले आसत जाल्यार भितर नुस्तें आसा हे सगळें आमकां जे नुस्तेकार आसतले किंवा बाकीचे सगळे भाव आसतले तांकां बऱ्या रितीन ती त्या खातीर ताजी सायंटिफीक स्टडी जी आसा पळय न्ही ही एनआयओ करता। म्हणजे कशें आसा आमी कोणूय खंयच्या हेजेर भाश्य करप योग्य न्ही, तर बेटर वे म्हणजे हू इज डुईंग एक्चुअल स्टडी ऑफ दॅट रिवर। इट इज वी आर ऑलरेडी अपॉइंटेड नॅशनल ओशनोग्राफी जी आसा पळय न्ही तांकां आमी अपॉइंट केल्या, ते स्टडी करता ते स्टडी करून दे विल सबमीट द रिपोर्ट। ऑन दॅट बेसीस ऑफ दॅट रिपोर्ट वी विल डू द टेक्निकल डिसेल्टिंग करपाचें तें करता। आयज आमी आमगेले CM डॉ. प्रमोद सावंत ताका आमी आमगेले नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आपयल्लो आमगेली डेव्हलपमेंट वर्क ही पेंडींग आहाय ती चोवपाक। ताणें आमकां सगळी पंचायताक घेवन आमी ताका मेळ्ळाय तेदोना CMान सांगलें आपण हे चोयता आनी तुमगेले कितें पेंडींग वर्क्स आहाय ते आपण सगळीं कोन्न दिता म्हणून। आनी आयज आमी सगळीं पेंडींग वर्क्स आमगे आहाय ते एक लिस्ट केलो आहा। नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी 6 विलेजीस आहाय। 6 विलेजींतल्यो 4 विलेजीस अंडरग्रावंड केबलिंग जालो आहा। 2 उलो आहाय, एक आमगेली माजोर्दा आनी बेतालबादी। ह्यो दोनूय विलेजीस आमी एस्टिमेट केला, दोनूय एस्टिमेट आमी धाडलो आहाय। आमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 6 विलेजीस म्हणटरी 3 पुलीस स्टेशन लागताय। प्रॉब्लेम जाता 2 विलेजी मायना कुडतरी, 2 विलेजीस कोलवा पुलीस स्टेशन आनी 2 विलेजीस वेर्ना पुलीस स्टेशन। आमी CMाक मागलोलें आमकां एक पुलीस स्टेशन दिवपाक आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुलीस स्टेशन ऑलरेडी आहा वेर्ना, हे आमकां आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक पुलीस स्टेशन दिवपाक होय आमगेलो एक डिमांड आहा। तशें BDO ऑफिसीस हो 3 विलेजीस मार्मागोवा विलेज लागता ह्या 3 विलेजीस मारगांव हेय आमकां एक कडेन हाडपाक। कोणाकूय केन्ना कितें लायसन्स काडलो सावंडाचें जाल्यार वास्को वयचें पडटा, मागीर पुलीस स्टेशन तांकां प्रॉब्लेम जाता, हें सॉल्व जावपा जाय।